प्रितीच्या भावान भयणो, एक संवसारांतलो एक व्हड आर्टिस्ट, एक पेंटर पॉल गुस्ताव दोरे म्हणून, तो एकदां न्हू ताची पासपोर्टूच ताची सांडली. युरोपांत भोंवता आसतना ताची पासपोर्ट सांडली आनी जेन्ना तो बॉर्डरीचेर ते चॅक करता आसतना तो त्या गार्डांक सांगूंक सोदता की तो चिंतून आसा की ताका कोणूच वळखतले कशें आनी ताका ते सोडटले म्हणून अशें तो चिंतता. आनी तो गार्डांकूय सांगता की आपूण अमको व्हड पेंटर आनी आर्टिस्ट म्हूण सांगता तो. आनी हे गार्ड म्हणटात की ना, तुजे भशेन जायते मनीस आनी कोणूच आपूण आनी कोणूच म्हणून एक व्हड मनीस म्हणून सांगून भितर सांगूंक सोदतात म्हूण तो ते गार्ड त्या पेंटराक, ते आर्टिस्टाक सांगतात. आनी तो गार्ड म्हणटा ओके, तुका भितर वचूंक जाय जाल्यार तुवें एक काम करचें पडटलें. आनी ताच्या हातीन एक पेन्सील आनी एक पेपर ते दितात. आनी तो म्हणटा जाता जाल्यार हांगा जे कोण भितर सरूंक वतात, दुसरे आमच्या देशांत भितर सरूंक वतात, हे कोण तांची तूं चित्रां तूं हें स्केच कर म्हूण ते सांगतात. आनी हो पेंटर मोगाच्या भावान भयणो, हो आर्टिस्ट जो आसा तो आपली कला दाखोवन बरेंच तो जायते स्केचीस काडटा. आनी तेन्नाच मोगाच्या भावान भयणो हे गार्ड ताका भितर येवंक दितात. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकांय अशेंच कितें सांगता, आमी न्हू क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आमकां एक आयडेंटिटी आसा. आमी जाणा, आमी खूंय संवसारांत गेली न्हू, क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक जायतीं जाण आमी कितें घालतात, आमी गडे युनिफॉर्म घालतात, वो आमी क्रिस्तांवच म्हूण न्हय पूण आनी दुसरे देखून आमी प्रोफेशन पळयत जाल्यार, आनी पुलीस म्हूण आमकां वळखूंक जाय जाल्यार पुलीस एक युनिफॉर्म घालता. जेन्ना आमी खूंय स्कुलांत वतात जाल्यार एक युनिफॉर्म कशें आमी घालतात, एक स्कुलाचें युनिफॉर्म दुसरें, दुसरे स्कुलाचें युनिफॉर्म दुसरें, आनी ताचेरूच आमी डिस्टिंग्वीश करतात. ताचेरूच आमी आमकां कळून येता हो भुरगो, हें भुरगें ह्या स्कुलांतलें, हो भुरगो ह्या कॉलेजींतलो, अशें म्हूण आमी डिस्टिंग्वीश करूंक पावतात. तेच परीन आयज जेजू आमकां आमचें आयडेंटिटी कितें तें सांगता. आमी दर एक क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदारां, आमची आयडेंटिटी जावन आसा मोग. आनी मोगान आमकां जियोंक आयज आपयल्लीं आसात. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां एक बरीच आज्ञा दिता, ती म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करात, जसो हांवें तुमचे केला तसो. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतात तेन्नाच आमकां दुसऱ्यांक दिसून येतलें की आमी जावन आसा क्रिस्ताची पाटलावदारां, आमी जावन आसा क्रिस्ताचे शीस. आनी तेंच आमकां जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळीं मनशांक कळटलें. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतात न्हू, तेन्ना तुमकां सगळ्या मनशांक कळटलें तुमी म्हजे शीस म्हणून. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या आज्ञाचेर आमी नियाळ करुया. आनी हे आज्ञा आमी 3 भागांनी पळया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां एक आज्ञा दिता. आज्ञा म्हणल्यार कमांड. कमांड म्हणल्यार मोगाच्या भावान खंयच ऑप्शन कांय ना. आमी जाय जाल्यार आमी तें करूंक जाय अशें कांय ना. आमकां जेजून सांगलां, हांव तुमकां आज्ञा दिता म्हणजे हांव तुमकां कमांड दिता, एकामेकाचो मोग करात. आमी फाटीं पळोवंक जायना, मुखारय पळोवंक जायना. जेजू कितें सांगता तें ताची आज्ञा आमी टोटल ओबिडियन्स म्हणून जाता. आमी बरी पूर्ण भशेन आमी तो मानून घेवंक जाय आनी तो आमी आपणावंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय आमी तो दिवंक जाय. हें जावन आसा पयलें, हें आमी शिकवण आमी घेवंक जाता ती. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करात म्हणजे कितें, आमी फकत धाकलीं भुरगीं आसतना आमच्या भावाचो वा आमच्या आवय बापायचो मोग करप इतलेंच न्हय, पूण शीम मेळनासतना आमकां मोग करूंक आपयल्लीं आसात. म्हणजे कितें, जेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करतात न्हू, आमकां उणें देव करून आमी दुसऱ्यांक करूंक गरजेचें. हें आमी हांव नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावानो, ही एक घडणूक म्हज्या मनांत आयली आनी ती म्हणल्यार मोगाच्या भावानो, एक चेडूं न्हू, एक चेडूं तें जल्मना जेन्ना सावन ताका एक कान नासलो, जेन्ना तें जल्माक आयलें तेन्ना. आनी जेन्ना तें भुरगें वाडलें, तें चेडूं वाडलें,
ताची सगळीं इस्कॉलाची ताची क्लासमेटां जीं आसलीं ती ताका ताची फकाणां करूंक लागलीं कित्याक ताका एक कान ना देखून ताची फकाणां करूंक लागलीं आनी तें चेडूं जायतें निराशी आसतालें खंयच वचोंक देखून तें भियेतालें आनी तें जेन्ना वाडटा वाडटा आनी व्हड पिरायेचें जाता तेन्ना ताची आवयन कसलो बंदोबस्त करून तिका एक इयर ट्रान्सप्लांटाची ताका सजेय करून ताका आनीक एक कान दिलो आनी तें चेडूं खुशाल बरीच जालें आनी हें जावन मागीर तें चेडूं वाडलें आनी आतां काजाराची पिरायेचें जालें आनी जेन्ना तें काजार जाता तेन्ना तें तेच्या आवयक मेळटा आनी एक दीस काजाराच्या दिसाक जेन्ना तें आवयक वेंग मारता खुशालकायेन तेन्ना तें पळयता की ताच्या आवयच्या केंसाच्या पोंदा केंसान धांपलेलें थंय एक कान ना तो तें पळयता आनी तिका गोमोन येता की हो कान जो आपणाक दिल्लो आसा तो आपल्याच्या आवयचो आनी ती म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं म्हाका कान नासलो आनी ती जावन आसा तें तुवें तो म्हाका कान दिला आनी तुवें केन्नाच सांगूंक ना आनी तेन्ना ताची आवय म्हणटा म्हाज्या भावन भयणो जेन्ना म्हणजे तुवें म्हाका तुका संवसारांत ह्या जिवितांत खुशाल दवरूंक जाय आसलें आनी म्हाका तुजो जायतो मोग हांवें तुका मोगान दिलां जाल्यार म्हजें कांयच सांडलोलें ना हांवें कांयच वगडायलोलें ना पूण तूं खुशाल म्हूण हांवूय खुशाल म्हाज्या भावान भयणो जेन्ना आमी एकामेकाक मोगान वागतात आमच्या जिवितांत एक खुशालकाय येता तें जावन आसा देवाची कृपा ती जावन आसा देवाची ग्रेस आमकां ती मेळटा ती तर आमकां देव म्हणटा एकामेकाचो मोग करात जाता ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक आमचो मोग दाखोवंक गरजेचो आनी तिसरी बाग आमी पळोवंक जाता तिसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करत जसो हांवें केला तसो मोगाच्या वरून आमी जेजूक पळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमी जायते आमी ताचें आयकतात वाचतात आमी पळयत जाल्यार जेजून सगल्यांक ताणें आपणायलें आमी पळयत जाल्यार ताणें कोणाकूच पयस करूंक ना भाग्यवंत बर्नाडाक एकदां विचारलेलें मोगाचें कितलें माप काय म्हणून आनी ताणें म्हणलें मोगाक माप ना देर इज नो मेजर फॉर लव आमी शिम्मेन नासतना दुसऱ्याचो मोग करूंक गरजेचो आनी हेंच ताणें जेजू कडल्यान आपणायलें जेजूनय दुसऱ्यांक फाटीं फुडें पडयनासतना दुसऱ्याचो मोग केलो ताणें मारिया मग्दलेनाक ताणें आपणायली ताणें भाग्यवंत मातेवाक जो 2 वर्सां आसलो ताकाय ताणें आपल्या शिसांच्या जोम्यान ताणें घेतलो ताणें जायते जे कोण कडकार आसलेले तांकां समाजांतले भायर काडलेले तांकां ताणें वचून हात लायले आपणाचो मोग ताणें दाखयलो तो गरजेवंतांक पावलो आयज मोगाच्या भावन भयणो जेजू आमकां सगल्यांक तेंच करूंक आपयता आमकांय मोगान जेवंक आनी होच मोग आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्लें आसा आमी हे वाचपाचेर आज नियाळ करता आसतना देवाच्या उतराचेर आमी आमचे जिवितांत नियाळ करून पळोवया देवान आमकां मोग करूंक आपयल्लें आसा आमी हो मोग जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिला काय वो आमी दिवंक ना जाल्यार आमी कितें करतात काय हे प्रश्न आमी आमकांच करुया आमची आयडेंटिटी जावन आसा होच मोग आमी हो दुसऱ्यांक दिवंक पावल्यात काय पावूंक ना जाल्यार आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आनी हेंच बोळ मागुया आमकां पयले सती ताच्या मोगान भरूंक आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक हें जावन दी आमचें मागणें ह्या आयच्या दिसाक